नमस्कार, हांव सुनील पिळगांवकर, बिचोलच्या पिळगांव गांवचो एक रहिवासी, एक कलाकार म्हणून सगळो नाटकी, गायन, मागीर रांगोळी, चित्रकार असो आनी माती मूर्तिकला असे करपी एक कलाकार. म्हाज्या मनानसून खूब इच्छा आसली खंय तर हांव वर्ल्ड रिकॉर्ड करचो. आता रांगोळी म्हाज्यो ज्यो कला आहा तितूनच हांव करूंक शकता. म्हणून राम जे मुर्तेच्या वेळार जेन्ना अयोध्येक स्थापना जावपाची थरली आनी राम मंदिर लोकार्पण करपाचें अशें मोदीजीन ठरयलें, त्या वेळार आमकां एक योग येयलो. सगळ्या अख्ख्या वर्ल्डाक म्हणल्यार जाता, इंडियेक तर चडूच. आनी त्या निमतान आमचे कडेन हांगासर एक हे येयलें की तुमी उत्सव कसो साजरो करूंक जाय. आनी आमची एक हांगासली समिती आहा, राम मंदिर लोकार्पण समिती. त्या समिती तर्फे आमचे प्रोग्राम जाल्ले खूब. आनी हांवें तेंचे कडेन म्हाजें एक मनोगत व्यक्त केलें की आमी एक रांगोळी घालता, व्हडली रांगोळी घालची, जितून सगळे गांवांतले लोक आसचे. आनी पयलीं मातशें ना हय जातलें हें तें म्हणून मातशें आडखळ कशी निर्माण जाल्या. मागीर शेवट तेंच्यांनी म्हटलें घाल. आनी आमी 22 तारखेक हें जाल्यार 20 तारखेक आमी स्टार्ट केलें आनी सुरवात केली ती एक रामाचें घालतले म्हणून. तर राम घालतलो जाल्यार म्हाका सपोर्टीव कोण तरी आनीक जाय आसलें. म्हणजे सद्या 60 क्रॉस जाला आनी रांगोळी बसोन घालप जाल्यार ताका कितें जाता, फाटीं येता. पूण तें म्हाज्या चल्यान तें हें जें आसा पळय मेन चित्र, तें चित्र चल्यान सन्मान पिळगांवकर हेणेन कंप्लीट केलें. आनी तेज्या फुडें रांगोळी जी आहा ती आमी दुसऱ्या नेक्स्ट डेच्यान 21 तारखेच्यान सुरवात केली. आनी म्हाका तेज्या बरोबर म्हाज्या फॅमिलींतलो म्हणजे भावाचो, पुतण्याचो, 2 म्हाज्यो कन्या आसा, त्या कन्यांचो आनी मेन सन्मानाचो हातभार लागलो. आनी अशे तरेन हो रिकॉर्ड आमी करपाक पावले. आमकां खूब खुशी जाली की आमी ह्या इंटरनॅशनल वर्ल्ड ऑफ बूक रिकॉर्ड ह्या हितून नोंद जाले आमचे. खरें म्हटल्यार आमी अशें चिंत्ताले की ही रांगोळी जी आसा ती तेज्या पेक्षा मोठी करची, पूण स्पेस मातशी कमी जाल्ल्या कारणान आमकां ती कमी जाली मातशी. म्हणजे आतां सद्या ती 31 बाय 15.5 फूट जाली. म्हणटकूच आमी कितें केलें, सुनिलान म्हटलेलें म्हाका की आमी वर्ल्ड रिकॉर्डाक अशें आमी करुया एक. आनी तोच निश्चय घेवन आमी फुडें चल्ले. आनी 3 दीस आमकां लागले हें कवर करपाक. आनी अशें दिसलें की आतां इतकें काम केल्लें आसा, आमी फूल रिकॉर्डिंगूय केल्लें आसा, तेन्ना आमी ती धाडून पळोवया म्हणून. आनी आमी ती त्या प्रमाणे धाडले. 3 दिसांनी आमकां अशें येयलें की तुमी एलिजिबल जाल्या म्हणून. आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलें की तुमी आमकां कितली आहा मेजरमेंट, ती मेजरमेंट व्हिडिओ करा, त्याच प्रमाणे कशी कितें जाल्या ती बी मेजर करा आनी धाडा म्हणून. त्या प्रमाणे आमी धाडलेली आसा. आनी तेज्या नंतर एका म्हयन्यान आमकां जालें की तुमी वर्ल्ड रिकॉर्डाक एलिजिबल जाल्या, म्हणजे नोंद जाल्या म्हणून. हो जो रिकॉर्ड आहा तो इंटरनॅशनल बूक ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एक्सलन्स म्हणून आसा. आनी तो अमृतसर पंजाब थंयसरल्यान आमकां धाडलेलो आसा. ह्या रिकॉर्डाक आमी सगळे जे डॉक्युमेंटेशन्स धाडले तेन्ना तेंच्यांनी मागीर आमकां अप्रूव करतकूच सगळ्या तेंच्या सोशल मिडियांचेर बीन तेंच्यांनी स्प्रेड केली ती न्यूज. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.